सांगेपे तालुका भितर खूब अशी केसीस वाडलेल्या कारणान ऑलरेडी हांगा सेल्फ लॉकडावन घेतलेलें आसा। काल आमी आयकल्या त्या प्रमाणे असोळडा पंचायतीन हांगा 7 दीस सेल्फ लॉकडावन घेतलेलें। तशें आज विलेज पंचायत शेल्डे हेणी 10 दीस सेल्फ लॉकडावन घेतलेलो आसा। तशेंच सांग्या वयलो MLA प्रसाद गांवकर हेणी आपल्या साती पंचायतीक एक लेटर धाडलें आसा आनी विलिंगली तांकां सेल्फ लॉकडावन घेवपाची विनंती केलेली आसा। एक बरी गजाल आयकुपाची म्हणल्यार गव्हर्मेंट कॉलेज केपें जें आसा तितून ऑडिटोरियम आसा, तितून भितर 42 बेड्स गव्हर्मेंटान अवेलेबल केलेले आसा। तितून भितर 30 बेड्सां भितर ऑक्सिजन सुविधा तयार केली आसा। काही दिसांनी चालू जातली हें सगळें। तशेंच डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हेणी ऑलरेडी कुडचड्यार वचून हॉस्पिटल विजीट केलेलें, पूण टेक्निकल कारणां लागून तांकां अवेलेबिलिटी करपाक मेळना तितून भितरली। मुखार ही सुविधा तयार जावंक शकता, म्हळ्यार केपें समज अशें कितें जालें जाल्यार खूब अशीं लोकांक फायदेबल जातलें। तशेंच हांव स्पेशली सांगपा म्हणल्यार हांगाचो जो ZP आसा सिद्धार्थ गांव देसाय वो स्वता एरियेक भोंवून सॅनिटायज करता। काल तेणी असोळडा पंचायती केल्लें, आज तेणी शेळडे पंचायती बारीक गाडी म्हणजे ज्या जाग्यांनी व्हडली फायर ब्रिगेड पावना त्या जाग्यांनी बारके फायर ब्रिगेड हाडून सॅनिटायज करतात। मुद्द्याची गजाल सांगपाची म्हणल्यार हांगा एक गरज आसा, अत्यंत गरज आसा एक फायर ब्रिगेड, मिनी फायर ब्रिगेड जाय, कित्याक बारीक एरियेनी भितर व्हडली फायर ब्रिगेड पावना म्हणून मिनी फायर ब्रिगेडीची गरज आसा अत्यंत। तशेंच हांव स्पेशली एक सोशल वर्कराचें नांव घेता, शिल्पा पिंगळे म्हणून। तेणी स्वता लोकांक जी व्हॉलंटियरी गुळी दिवपाची काम केलें, म्हणल्यार जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसात, जे कोरोना पेशंट आसात तांकां गुळयो व्हरून दिवपाची जे डोसीस आसात ते व्हरून दिवपाचे तांकां घर कळना म्हणून तेणी स्वता विलिंगली व्हॉलंटियर जावन ते गुळी घेवन तांकां व्हरून दिता। तशेंच हांगा केसीस पळोवपाक गेल्यार केसीस 200-150 लोक हांगा आपूण चॅक करून घेतल्या आनी कितलेशे डेथ बी जालेले आसा हांगा। म्हणटकीर लोकां भितर एक भंय निर्माण जाल्ली आसा आनी लोक खूब अशी सोल्युशन घेवपाची तयारी केलेली आसा।